नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबर विस्तारान. सरकारी बिल्डिंगांचे ऑडिट केला. 110 बिल्डिंगो धोक्याच्यो आशिल्ल्यान ते मोडटले म्हूण मुख्यमंत्र्यांनी स्पश्ट केले. मेजर मेंटेनन्स आनी मायनर मेंटेनन्स सरकार करता. 167 बिल्डिंगो पयलीं बाबत आशिल्ल्यो. आंकडो 381 मेरेन वाडला. हो आंकडो झिरो केन्ना जातलो काय वेंजीचो प्रस्न. मुख्यमंत्री म्हणटा आमदार अशक्य गजाल मागता. वर्सां वतात तशी बिल्डींग पोन्नी जातलीच. 23 जो रिपोर्ट दाखवता GAD लो, it says that the structure is old and weak from 2020. I only want to bring it to your notice that your government has failed from 2020 till today to do all these repair works and also giving a wrong answer. तूं आज सारको करतलो तें बरें. Just I want to point out the failure of this. TB hospital, government rest house, Month Hill, multi-purpose high school, old collectorate building, district fire station, Speaker sir, Goa Engineering College. Speaker sir, ह्यो सगल्यो occupied, but it is showing it is in bad condition. Repair work करपाचें, but it is occupied. That means there is a danger की केन्नाय कितें जावपाक शकता. This shows that from schools to colleges, from administrative offices to health centers and cultural institutions of fire stations, all buildings are in a bad situation. पूर्णता म्हणजे गोंयांत जितक्यो बिल्डिंगो PWD डिपार्टमेंट पळयता पळय न्ही, असो तेजो सामको वेग क्वेश्चन आसा. मागीर ती प्रायमरी स्कुलाच्या बिल्डिंगे पासून ती डायरेक्टली म्हणजे सोशल वेलफेअराच्या डिपार्टमेंट पर्यंत आयली. 12 तालुक्यांनी जितक्यो बिल्डिंगो आसा तितक्यो सगळ्यो आमचे एक्झिक्युटीव डिपार्टमेंट ते तुका टोटल जे आसा पळय न्ही त्या डिपार्टमेंटाचेर वर्क कंपोनंट ऑफ द कॅपिटल एंड रेव्हेन्यू इट एक्सपेंडिचर ऑफ 600 crores ऑफ रुपीज आमी स्पेंड करता. टोटल 13 इट इज एन अप टू द 30 years इट इज एन 1383 बिल्डींग ह्यो 30 वर्साच्या भितरल्यो आसा. 30 वर्सां ते 50 वर्साच्या भितरल्यो 1046 बिल्डिंगा आसा आनी 50 वर्सां वयल्यो आमचे कडेन 129 बिल्डींग आसा. अश्यो ऑल टुगेदर 1383 बिल्डिंग्स आसा. हेरिटेज बिल्डिंगी 15 आसा. ओके, रेजिडेन्शियल क्वॉर्टर्स 552 आसा. ऑफिशियल बिल्डींग 231 आसा आनी अदर्स 585 बिल्डिंग्स आसा. हाजे ऑडिटेड बिल्डींग केले 192 बिल्डिंगेचे आमी ऑडिट केलां आनी 110 बिल्डींग आमकां डेमोलिश करपाक जाय. आतां मेंटेनन्स जर म्हणटलो आसत जाल्यार मेंटेनन्स इज कॅरीड आउट. इट इज 91 बिल्डिंगेचो मेंटेनन्स पूर्ण कंप्लीट केला. प्रोग्रेसान 105 आसा. आयडेंटिफायड रिपेर करपा खातीर 246 केल्या. अश्यो टोटल 442 बिल्डींग आसा. धारगळ 2 खांब्या कडेन लोक एक्सिडंटान मरतात. ताका प्लान बदलपाक लावपी थळावेच जबाबदार. फ्लायओव्हर करता मात तेन्नाचो सरपंच, आमदार आनी लोकांचे मस्ते खातीर 30 कोटी खर्च वाडलो. फ्लायओव्हराचो प्रस्तावा आड आंदोलन केले. आतां परत फ्लायओव्हराची मागणी म्हूण मुख्यमंत्र्यान फोग काडलो. पेडणे मतदारसंघा खातीर मांद्रेच्या आमदाराचो प्रस्न. स्पीकर सर, जेन्ना रोड स्टार्ट जाला फंक्शनींग, टोटल जेन्ना फाटल्या दिसांनी आमच्या भुरग्यांनी RTI मागली तेन्ना थंयसर 26 एक्सिडंट्स रेजिस्टर्ड जाल्ले आहात, 3 फॅटल त्या स्ट्रेचाक. स्पीकर सर, म्हाजो पयलो प्रश्न आहा. हांगा आन्सर म्हाका उत्तर दिला प्रपोजल ऑफ कन्स्ट्रक्शन ऑफ एलिवेटेड कॉरिडोर हे तेंच्यांनी प्रोसेस स्टार्ट केल्लो. म्हाका तेजो करंट स्टेटस आनी टायमलायन फॉर कंप्लिशन ऑफ द अंडरपास. जाता कितें, बरेचशे आमदार लोकांच्या प्रेशरान येवन PWD आनी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक इतले प्रेशरायज करता की तांकां एक्चुअल आसलेलो प्लॅन बदलूंक लायतात. कारण कितें स्पीकर सर, ना रस्तो जर वयल्यान गेलो जाल्यार सकयल्यान म्हाका गिरायक जावचें ना. आनी अक्षरशः हायवे वयली गाडी ही रावूच शकना कारण ती स्पिडीत आसता. आनी तेकाच लागून तर तेन्ना थंयसर फ्लायओव्हर जो आसा पळय न्ही, हो तेन्ना आमी प्रपोज केल्लो आनी तो फ्लायओव्हर जर जाल्लो जाल्यार आज हो प्रश्न येवचो नाशिल्लो. आनी वयल्यान स्पीकर सर थंयच रावन पयलीं नाका म्हणून व्हडलें आंदोलन. जेन्ना प्रपोज केल्लो प्लॅन बदललो आनी रस्तो सकयल्यान केलो आनी आतां तूं सांगता एक्सिडंट जाता म्हणून आनी म्हणजे परत रस्तो वयल्यान बांद. म्हणजे प्रत्येक फावटी दुसरो आमदार येयलो किंवा दुसरो थंय सरपंच येयलो काय बदलपाचें आमी. थोडीशी कळ धरा म्हणून सांग. आमी करता आतां फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल. त्या स्पीकर सर, आमी कन्सल्टंट अपॉयंट केला आनी कन्सल्टंट अपॉयंट केल्या उपरांत तेजो आतां एडिशनल कॉस्ट कितलो जाता तोय ताका कळपाक जाय. 46 crores ऑफ रुपीज आमकां एडिशनल मोडचे पडटा. म्हटल्यार तेद्या वेळाचे सरपंच, पंच आनी टेबल ऑफ द हाऊस कर. आता ना जर टेबल ऑफ द हाऊस कर. आम्ही वाटतं आणि लोकांना कळटले. स्पीकर सर, हांव फाल्यां जे आहा पळय न्हू ते टेबल म्हाका जें पत्र दिलां त्या म्हणजे तेन्ना जें दिलां
2022च्या पयलीं तें पत्र हांव फाल्यां 22 दवरतां 22 ताजेर सायनी कोणी कोणी मारल्या पळय न्ही त्यो निलेश बाबांनी पळोवच्यो जितान पळोवच्यो प्रविणांनी पळोवच्यो सारकें, म्हणजे जेणे करून कळटलें की बाबा ह्या प्रोजेक्टाक तेन्ना विरोध कोणी केल्लो. लोकांक घरांतलो कचरो व्हाळांनी उडोवपाची संवय आसा. हो कोयर न्हंयांनी वता म्हूण WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान हुस्को उक्तायलो. वाळवंटी न्हंय आनी म्हादयची पळोवणी करून डिसिल्टिंग करतले म्हूण मंत्र्याचें उतर. आमदार प्रेमेंद्र म्हणटा इन्स्पेक्शन पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें. मंत्री म्हणटा वाळवंटीत फुडलीं 5 वर्सां पूर येवचें ना हाची वेवस्था करुया. ही वाळवंटीची नदी हांगासून केरी गांवांसून जी येता सांखळे गांवांत येता आनी मय मतदारसंघांत भितर सरता. गेल्या 7 तारखेक 7 जुलयक तशेंच 1 ऑगस्टाक ह्या न्हंयचेर खूब उदक येयलें आनी पूरग्रस्त अशें सिच्युएशन तयार जालें आनी हें सिच्युएशन गेले खूब वर्सां ह्या वाळवंटी नदीचें डिसेल्टिंग काम करूंक ना म्हणून जालां अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर. तर म्हाजो प्रश्न असो आसलो वेदर द गव्हर्मेंट हॅज रिसिव्ड एनी प्रपोजल टू डिसिल्ट द वाळवंटी रिवर, इफ सो द डिटेल्स. आमी सादारणशे एक 7-8 वर्सां पयलीं वाळवंटी न्हंय जी आसा पळय न्ही ताचेर डिसिल्टिंग खूब मोठ्या प्रमाणांत केल्लें. म्हजे जी म्हायती आसा त्या प्रमाणे जवळ जवळ 3-4 कोटी तेन्ना डिसिल्टिंगाक मोडिल्ले. लोकांक आमची एक संवय आसा घरा कडेन किंवा वाड्यार जें कितें नाका पळय न्ही तें व्हरून व्हाळां उडोवपाचें. तें मागीर एखादी कापिल्लीं झाडां आसूंये, केळी आसूंये, कचरो आसूंये व्हरून व्हाळां उडोवपाचो. आनी व्हाळांतल्यान मागीर तो जेन्ना पावस पयलो पावस दुसरो पावस येता तेन्ना मागीर पावसांतल्यान मागीर तें मोठे न्हंयक येवपाचें. आनी त्या मुळे आमची सगळ्यांची सुरक्षितता जी आसा पळय सेफ्टी आसा ती लक्षांत घेवपा संबंदी आनी त्या संबंदी आमी काम करपाक जाय. आनी तें म्हटल्यार नालाज एंड रिवर्स इज नॉट द डंपिंग प्लेस फॉर कचरास. कचराच म्हणना जें कितें आसा तें काडून थंय उडोवपाचें अशी एक संवय जाल्ली आसा. आतां वाळवंटी न्हंय संबंदी जें कितें फ्लडींग जालें त्या संबंदी म्हाका आमच्या मानाधीक आमदाराक सांगून दिसता तें अशें नोव्हेंबर डिसेंबरांत आय वील पूट माय टीम फॉर इन्स्पेक्शन्स फॉर सर्वे. ज्या जाग्यार न्हंयची टर्न्स आसात थंय एखादी सिल्टिंग जाला जर जायत जाल्यार त्या संबंधी प्रोजेक्ट तयार करता आनी समवेर इन जानेवारी फेब्रुवारी वील टेक अप डिसिल्टिंग वर्क. कारण इलेक्शन कोड जाल्ले कारणान मार्च, एप्रील, मे 2-3 म्हयने आमकां विशेष काम करूंक मेळूना. आनी ऑफकोर्स त्या शिवाय जालां अशें की हांवें म्हटलां तशें की एकदम हेवी रेन्स आयले हे फाटी, रिकॉर्ड रेन्स म्हटल्यार जाता. पूण तरी आसतना ही स्टडी करता आनी जानेवारी फेब्रुवारीच्यान डिसिल्टिंग करपाक सुरवात करता. गोंय विद्यापीठाच्या बेजबाबदारपणाक लागून एका भुरग्याच्या शैक्षणीक फुडाराचें लुकसाण जालां. कुंकळेच्या ह्या भुरग्याक आदवोगाद जावपाक जाय मात ताका विद्यापीठान मार्कशीट वेळार दिवंक नाशिल्ल्यान एडमिशन मेळप कुस्तार जालां. The student has answered the exam and he has cleared the backlog in the month of September within a period of 1 month. The fact of clearing the semester and getting all those marks were immediately updated to the Goa University. That is in the year 2022. Thereafter, in 2023, my client cleared the exam. He got graduated. But still, from semester 3 to semester 4, semester 6, all the mark sheets, the CGPA was blank. Ample of efforts were taken by my client. At the same time, the college, that is CES, had issued letters to Goa University to update the mark sheet. Now this process has been going on since 2022 till date 2024. On 19th June 2024, Kunkoli Educational Society again issued a letter to Goa University forwarding the marks what the student had scored for that particular subject and to update the CGPA. Again, on 25th July 2024, another letter was sent, but still the mark sheet was not updated. Here, my client, he wishes to pursue law. And what happens when you want to pursue law? To get admission in law college, you have to answer something called GUCLET, Goa University Common Law Admission Test. Now, in this test, my client already secured 70 out of 100. Now, if you consider the chat, 70 is not a small number. He has scored fairly good. He's there in the best 20, you can say, out of the 600 students who had answered. Even in 2023, he graduated with flying colors. He scored 70 out of 100 in GUCLET, but still
his admission could not take place because of the failure of Goa University to give an updated mark sheet. वाडी आणि बाणावले दर्यादेगे मदीं नुस्तेकारांची व्हडी बुडली. दर्यादेगेसावन 20 मीटर उदकांत व्हडी बुडली. तातूंत 20 जाण आशिल्ले. नुस्तें धरून परत येतना ही घडणूक घडली. म्हायती मेळटाच सुवातेर पुलीस पावले. नुस्तेकारांनी बोट ओडून दर्यादेगेर हाडली. कांय दिसां फाटीं एक अमेरिकन बायल सोनुर्लेच्या जंगलात एका झाडाक साखळेक बांदून दवरिल्ल्या परिस्थितीत पुलिशेक मेळिल्ली. आपल्या घोवानूच आपल्याक बांदून दवरला अशें तिणें पुलिशेक बरोवन दिल्लें. मात ह्या घडणुकेची सत्य परिस्थिती आतां मुखार आयल्या. तिच्या घोवान न्हय जाल्यार तिणेंच स्वताक थंय बांदून दवरिल्ल्याचें तिणें दोतोरांक सांगलां. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गोंयांत प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या गणपतींच्या मुर्तींचेर बंदी. मात पणजे धरून हेर सुवातांनी पीओपीच्यो मुर्त्यो सर्रास विकतात. आमदार प्रेमेंद्र शेटान विधानसभेत इशू काडलो. पर्यावरण मंत्री म्हणटा एक्शन घेता. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची खंय नजर आसता. मुख्यमंत्री म्हणटा मुर्त्यो महाराष्ट्रांतल्यान येतात. बॉर्डरीचेरूच पुलिसांक आडोवंक सांगता. Government of Goa has already imposed ban on selling of plaster Paris Ganesh idol in Goa. Considering that plaster of Paris is very much harmful and polluted commodity where all the water bodies get polluted due to immersion of plaster of Paris idols. In spite of ban, the plaster of Paris idols are brought in Goa from outside state and sold it without any control. In spite of strict inspection, this plaster of Paris idols purchased by public with high cost, but impact of it is very deteriorating and harmful to the biodiversity. I could see Ganesh idols of plaster of Paris is piled up presently in Panjim market, which is a serious issue and violation of rule and regulation as ban imposed by government of Goa. Under the circumstances, whether government is going to take harsh action to seal those marketplaces where presently plaster of Paris idols being sold without any permission. Rest assured that we mean business. I would also seek the cooperation of all of you all in two ways. Number one, let us make it a movement to ban these or boycott these idols. Let us spread the word amongst our voters, our constituency members, and let us take it upon ourselves to be the watchdog for the Environment Department. Pollution Board is constantly monitoring the situation, but should you know of any specific places, quietly give me the address and I will get them raided. No, they are brought from Maharashtra. स्पीकर सर, पुलीस डिपार्टमेंटाक भायल्यान हाडटा पळय न्ही, थंयसरूच बॅन करपाक लायता आनी मार्केटान जर कोणी दवरले आसत जाल्यार तूं हांकां धाडून चॅक करपाक लाय. केरळाच्या वायनाडात आयिल्ल्या अरिश्टांत थंयच्या लोकांक सभापती तवडकरान बलराम संस्थेवरवीं मजत करपाची तयारी केल्या. 200 कार्यकर्त्यांक घेवन श्रमदान स्किमी सकयल घरां बांदून दितले म्हूण तवडकरान घोशणा केल्या. लोकांनी शक्य तितलो आर्थीक हातभार लावचो म्हूण उलो. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकारानूय आदाराक तयारी दाखयल्या. की केरळांतल्या वायनाडांत निसर्गाचो कोप जावन सुमार 350 जाणांक मरण आयल्या आनी हजारांनी लोक बेघर जाले. हाज्या संदर्भाचो दुखवट्यात ठराव आमी सभाघरांत घेतलेलो आसा. मनीसपणाच्या नात्यान श्री बलराम चॅरिटेबल फावंडेशनच्या वतीन हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन 200 समर्पीत कार्यकर्त्यांक घेवन बेघर जाल्ल्या लोकांक मदत करपा खातीर आनी तशेंच श्रमदान योजने अंतर्गत घर बांदपाचो संकल्प घेतलेलो आसा. हांव सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन सभाघराच्या वतीन सगळ्यांक आव्हान करता, जाका कोणी स्वयंसेवक नात्यान कामाक येवपाचें आसा तशेंच सदन आशिल्ल्या लोकांनी शक्य ती आर्थीक मदत करची. हांगा सभाघराचे आमदार आनी मंत्र्याक हांव विनंती करता, मानवतावादी कार्याक तुमी तन मन धन सगळ्यांनी मदत करची. माननीय मुख्यमंत्र्याक आव्हान करता, एज ए मुख्यमंत्री म्हणून एक गोंय सरकार म्हणून जे आसा न्ही, ह्या कामाक तुमी सहकार करचें अशें अपेक्षीत करता. स्पीकर सर, ऑलरेडी आमी कलेक्टर आमचो CS
वायनाड हांगासर त्यांच्या कलेक्टरां कडेन उलयला आनी तेंच्या कडल्यान आमकां जी मदत कितें तांकां गरज आसा ती तांकां आमकां कळय म्हटल्या म्हणजे ज्या पद्दतीचे तांकां जर अर्जन्सी कितें आसत जाल्यार आमी धाडटा हें ऑलरेडी कळयता CS आमचे त्यांच्या CSा कडेन उलयत आसा त्या खातीर तेंच्यांनी स्पेसिफिकली आमकां कितें धाड अशें कांय अजून कळोवंक ना बट तशें धाडलें आसत म्हणजे बाकीचे कडधान्य कितें म्हणजे लागता तें तांकां कितें लागता तें धाडपाची आमची तयारी आहा तांच्या CSा कडेन उलयता तेंच्यांनी कळयलें जाल्यार सरकाराच्या वतीन धाडलें वयता इट्स ओके. कळंगूटच्या ताव क्लबाचेर उपजिल्लो अधिकाऱ्याच्या अर्दी उपरांत बुलडोजर. क्लबात रातच्या वेळार डान्स बार चलता म्हूण लोकांनी पंचायतीक कागाळी केल्ल्यो. पंचायतीन क्लबाक कसलीच मान्यताय दिवंक नाशिल्ली म्हूण पंचायत सेक्रेटरी मिडिया कडेन उलयलो. थंय नाका जाल्ल्यो गजाली चलतात म्हूण थळाव्यांचे कागाळी उपरांत खंय ही एक्शन. स्थानीक लोकांनी हांगा आवाज उठयल्लो की डान्स बार चालू आसा आनी तेजी कॉग्नायज घेवन विलेज पंचायतीने हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें. जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना कळून आयलें की बिल्डींग आहा ताका जे रिक्वायर्ड परमिशन आसा ती ना. एकॉर्डिंगली तेजे पंचनामा रेकॉर्ड केलो आनीक जे कायद्याच्या नुसार करपाक जाय प्रोसिजर करपाक तो फॉलोअप करून पंचायतीन हायर ऑथॉरिटीक धाडून दिलो आनी आमी ताका पंचायतीन डेमोलिशन नोटीस धाडली. जेन्ना डेमोलिशन धाडली तेन्ना ती डेमोलिशन डायरेक्टेड पंचायतीक चॅलेंज जाली आनीक डायरेक्टेड पंचायतीक चॅलेंज जावन नंतर अशेंच जी डेमोलिशन ऑर्डर आसली ती तशीच पडून उरली. डायरेक्टेड पंचायतीन डायरेक्टरान ऑर्डर पास केली आनी तेंचे जी अपील आशिल्ली ती डिसमीस केली. देन ओनर ऑफ दी premises went to district court also that appeal dismissed and deputy collector gave a order to demolish this said structure. जेन्ना आमकां इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना आमी तेजे कडेन डॉक्युमेंट मागले की तुजे कितें परमिशन्स आहा ती प्रोड्यूस कर. ते एट अ टायम ऑफ ताका टायम दिल्लो त्या टायमा भितर तो प्रोड्यूस करूंक शकना ना. आयज पर्यंत ताणें ते प्रोड्यूस करूंक ना म्हणून हो फुडलो प्रोसिजर करप जालो. गोंयच्या खाजन जमनीचो विशय खासदार तानावडेन राज्यसभेत काडलो. सरकारान गोंयच्यो खाजन जमनी सांबाळूंक आदार करचो म्हूण मागणी. हवामान बदल, देमायज उटंगार, बुट्टी मारिल्ल्यान खाजन जमनींक धोको निर्माण जाला. दर्याची उदकाची पातळी वाडटा ताचोय धोको तानावडे उलयलो. Concerning the Khajan land system in Goa. The Khajan land system, an engineering marvel crafted by our ancestors centuries ago, consists of reclaimed wetland and low-lying land located in the intertidal zones of tidal-affected rivers. The Khajan land system is a perfect model of an ecosystem with an excellent blend of man, marine life, flora, fauna, land, agriculture, water bodies, migratory birds habitats, mangrove forest and beautiful backwaters. However, these lands are now facing threats from extreme weather events driven by climate change, including change in the rainfall patterns, flooding and rising sea levels. These factors are leading to permanent loss of land, erosion of river banks. I urge the government to provide the necessary assistance in terms of special grants, technical expertise, and robust policy framework to revitalize Khajan lands. बांगलादेशात तरणाट्यांच्या हिंसक आंदोलना उपरांत सरकारा आड उठाव. प्रधानमंत्री शेख हसीनाच्या ढाकातल्या निवासस्थानाक घेराव घालून आंदोलकांनी लूट मारली. हसीना राजिनामो दिवन देश सोडून भारतात UPत लँड. लंडनात वचपाची. 2009 सावन तिची बांगलादेशात राजवट. भारता कडेन इश्टागत. आतां फामिली सयत देश सोडला. बांगलादेशात लश्करी राजवट. वास्को शांतीनगरांतल्या फेटल अपघातांतलो मोटारीचो ड्रायव्हर डेव्हिड डिक्रूजाक पुलिसांनी अटक केल्या. बेजबाबदारपणान गाडी चलयतालो म्हूण व्हायरल व्हिडिओ वयल्यान स्पश्ट. त्या एक्सिडंटांत एकलो सोंपला, 2 जखमी. एक्सिडंटा आदलो व्हिडिओ पळयल्यार मोटारीची ओव्हर स्पीड आनी ड्रायव्हराची बेशिस्तूय स्पश्ट दिसता.
ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.